एक इन्सिडंट जाला फायर इन्सिडंट कामाक जालें कितें एक्झॅक्ट मॅटर? आमकां म्हापसा फायर स्टेशनार कॉल केले कामाक गार्डन हेचे बिल्डींग नियर म्हापसा एमएलएच्या घरा कडेन उदक येता इमिजिएटली आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनान ड्युटी करून ते टर्न आउट केले आनी ते टर्न आउट करून हांगासर हे पळयले कामत गार्डन बिल्डींग नंबर 12 फ्लॅट नंबर F2 हेच्या भितर एक मायक्रो ओवन आहा शॉर्ट कितें सर्कीट तो जालो आनी तेच्या खातीर फायर इन्सिडंट जालो. हे जे मेल आनी हे ते फिमेल जे आसले जे दोन खूब ताका हेजे पार्शियली पॉयंट इंजरीज जाता बिकॉज ऑफ दॅट मायक्रो ओवन. इमिजिएटली आमचे हेनी ते करून आमी फायर एक्सटिंग्विशर घेवन हे करून तो फायर जो आहा तो अंडर तो कंट्रोल हाडून तो कंप्लिटली एक्सटिंग्विश ते केले. तर इंजर्ड कोण आसा तांकां हेजे 108 भितर हॉस्पिटलांत नियरस्ट शिफ्ट केले. नांवां कळ्ळा साहेब कोणाची तेंची? नांव एकट्याचें नांव आसा रेजी फेर्नांडीस रिटा फेर्नांडीस रेजी आनी रिटा फेर्नांडीस. चड लागला काय मातशें पार्शियल अशें इंजरी पार्शियली आसा? मातशें जे फुडल्यान बंद तेजें जाल्यार ती कुकींग थंय करताली Okay. तेन्ना मायक्रो ओवनान खंय तरी सस्पेक्टेड अशें ते शॉर्ट सर्कीट जावन ते बंद कितें जालें. LPG आसलें ते सेफली भायर ते काडून शिफ्ट केलें. ओके ओके थँक्यू सर.